जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयण्यांतो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव करता ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला पयल्या कोरिंथकाराच्या पुस्तकांतल्यान 3 वोर 6 वोड। तो प्रितीच्या भाव भयण्यांतो हे वेळार हांव उलो मारतां। हे वेळार तुमी हें पवित्र पुस्तक उक्तें करात आनीक ह्या पयल्या कोरिंथकाराच्या पुस्तकांतल्यान 3 वोर 6 वोड आमी वाचुया आनीक हो इल्लोसो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया, जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया। हांवें रोयलें, आपोलोन शिंपलें, पूण देवान वाडयलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयण्यांतो हे वेळार हो देवाचो शीस पावलो आमकां एक शिकवण दिता आनीक ही शिकवण एका बियांचेर तो एक आमकां जाणवायेन आमकां भरता। तर होच देवाचो शीस पावलो म्हणटा, हांवें रोयलें, आपोलोन शिंपलें, पूण देवान वाडयलें। तें जावन आसा जिवें उतर। ह्या पावलू ह्या देवाच्या शिसान तें देवाचें उतर परगट केलें आनीक ताणें तें बी घातलें आनीक जेन्ना तें बी जण एकल्याच्या कुडींत भितर गेलें तें काम करूंक लागलें आनीक जेन्ना तें काम कोत्ता कोत्ता तें देवान तें वाडयलें आनी उत्पोवन एक झाड केलें। तो प्रितीच्या भाव भयण्यांतो आमच्या जिवितांत आमकां देवान प्रवादी दिल्ले आसात आनीक जण एकल्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान देव उलयता आनी जेन्ना तो प्रवादी उलयता तेन्ना देवाचें उतर तो पयलें उलयता, कित्याक देवाच्या उतराक शक्ती बोड आसा आनी तेंच जिवें उतरचे भितर तें वेता आनीक तें काम करूंक सुरू जाता आनीक तें देव तें आमच्या भितर वाडयता आनीक चडयता आनी त्या उतरा वरवीं आमकां सुटका मेवता। तो प्रितीच्या भाव भयण्याक हांव उलो मारतां, हे वेळार तुमी हें पवित्र पुस्तक उक्तें करात। तुमी ह्या पयल्या कोरिंथकाराच्या पुस्तकांतल्यान 3 वोर 6 वोड तुमी वाचात आनीक जाणवायत तुमी घेयात। हे वेळार हो कोण म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां सगल्यांक परत एक फावट हांव उलो मारतां, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी परगट करात आनी जी कोण हे वेळार म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।